एक्सिडेंटाक रावता ऑथॉरिटीज, कोणाचो जीव वयतलो म्हण रावता, कित्याक लागून ऑथॉरिटी रावता. हे 1.5 वरां अशें परिस्थिती जाल्ली आसा, खड्डे पडलेले आसा हितून भितर, सारखे त्रास जाता. वी आर व्हेरी मच फेड अप विथ दिस. प्लीज हेल्प अस. सकाळचे पयशे 7:30 ते 8:30 पण रावात. आमी इतको भंय दिसता ड्रायव्हिंग करपाक सुद्धा. त्या दोन्ही सायडीन बायक्स वयतात आनी ऑल इन्सिडंट जाल्ले आसात. ते नशीब बरें म्हणजे भुरग्यांचे तांकां चड लागोंक ना. एटलीस्ट पोरान 4 घरा बसल्या म्हणजे जिम्मेदार हे उखल्लेलो आसा, हांगा पडलेलो आसा. तो खड्डे आसा पळय तो मिस करून वयतालो आनी दुसरे सायडीन एक्सिडंट जाता. आतां हांवें उखल्लेलो. आतांच पळयात तुमी लोक वयता बायक वाले कशें करतात हांवें पळयात. इतलो लोक काम करता, डेली येता वता, पूण हेजेर कोणूच लक्ष दिना. तुमी स्वता येता आसतले पूण तुमकांय कशें दिसना तें आमकां खबर ना. हय, सो आमचे जे कन्सर्न आहा ते आमी पयलीं रेज करता. तुमी सांगा की इतलो आमकां हांगसर हे इंडस्ट्री इतलें तुमकां उत्पन्न दिता गव्हर्मेंटा आमच्या देशाक. हांगसर इतले इंडस्ट्री चलता पूण सगळ्यांत चड रस्ते खंयचे कितें जाल्यार हे रस्ते. तुमी कुंडे गेटी वयल्यान जर मेडिसिन लास्ट इंडस्ट्री पर्यंत वचत न्ही तर तुमी पळयत सकाळचे आमकां येवपाक वचपाक जर आमकां पयलीं 5 मिनटां लागताली ते आतां 15 मिनटां लागता. ऑलरेडी एक एस्टिमेट करून धाडिल्लो पयलीं ऑटमिक्स करपाक फ्रॉम मेन रोड टू IDC ऑफिसा फुडल्यान. बिकॉज ऑफ फंड तो एस्टिमेट पास जावना आनी आमकां सांगता ओन्ली पॉटहोल्स आहा ते पॉटहोल्स घेया बिकॉज ऑफ फंड. बिकॉज इंडस्ट्रीज जेन्ना पयशे सगळे IDCक पेमेंट करतले दीस रेंट तेन्नाच आमकां फंड अवेलेबल जातले मेंटेनन्साक. हो रस्तो म्हाका दिसता 6 वर्सां पयलीं केल्लो ऑटमिक्स. डिपेंड आसा काय म्हणटा. ऐका तुम्ही लीज रेंट जो येता पळय फॉर मेंटेनन्स पर्पज वी हॅव टू स्पेंड द लीज रेंट. सो लीज रेंट जवळ 3 कोटी आमकां IDC घेवपाचो हांगासलो. तरी पूण आमी एस्टिमेट करून धाडला जो टेंडर जाल्लो फक्त कोड ऑफ कंडक्ट लागून ओपन करून मेळना. टेंडर 10% ओपन जावपाचो आशिल्लो. 7 तारीख कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. सो वन्स द कोड ऑफ कंडक्ट इज लिफ्टेड द टेंडर विल बी ओपन आणि बाकीचा प्रोसेस आहा तुमचे हितून एक्सप्लेनेशन केन्ना आमचो कंप्लीट जातलो रस्तो टायम लायन एक 2 क्रॉस लेनीज आमी घातल्या. हांव कुंडे इंडस्ट्रीन काम करता. गेली कित्येक वर्सां जालीं हांगसर कामां आसा. म्हणजे खूब लोक कामां येता आनी हांगसर आमी पळयता 1.5 वर्स जालें 1.5 वर्स जायत येयलें रस्तो जो आहा सारको इबाडला पूण हेचेर कोणूच एक्शन घेयना. हे इंडस्ट्री इतले उत्पन्न दिता हांगसर कुंडे इंडस्ट्रीन इतले सगळे प्रॉडक्ट टर्नओवर आसता आउटपूट जाता पूण इतले लोक हांगा येता कोणाक पडलेले ना बाबा हे रस्ते वेवस्थीत करचे म्हणून. तर हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की हे जे रस्ते जाले आमकां त्रास जाता आनी हो आमकां सगळ्या हे त्रासांतल्यान मुक्त करता. जवळ जवळ 1.5 वर्स जालें आमी हांगा खड्डे पडले. एक्चुली ल्हान पयलीं आनी 5-6 वर्सां पयलीं अशेंच हांगा खड्डे पडलेले. आमी तुमच्याच सपोर्टान तुमकांच न्यूज वाल्यान हांगा आपोवन हाडून हे सगळें दाखयलें. त्या उपरांत तुमच्या ह्या एक्शनी नंतर IDCन एक्शन घेवन हे रोड सारके केले. आता परत जवळ 1.5 वर्स जालें. आतां मे बी IDC सांगतले की कोवीड आसलेलो कोविडाचो पिरियड गेलो. आमी एक्सेप्ट करता कोविडाचो पिरियड गेलो पूण कोवीड जावन बाकीची कामां सगळीं चलतालीं. गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंट चलतालीं कॅसिनोज चलताले सगळ्यो गोश्टी चलताल्यो. तेन्ना हे रोडाचें काम हार्डली 15 दिसाचे 10 दिसाच्या भितर म्हाका दिसता काम जावपाचें आसता. टेंडर मागून सगळीं कामां करून घेवपाचें पूण तेंचे कडेन जालें ना. जशें संदर्भान सांगला ते भशेन हांवूय ह्या कंपनीन कामाक आसा इंडस्ट्रियल सिटी आनी जवळ जवळ 1.5 वर्स जालीं इतलो आमी हाल भोगता. आमकां अशें दिसता की आमकां लावारीस सोडलेले आसा. आवय बाबी कशा भुरग्यांक कशें सोडटा न्ही लावारीस कांय आवय बाबी ना तसो तशें आमकां सोडलेलें आसा. टॅक्स पे करता आमी. 200 मायस कंपनीज आसा हांगा. जवळ जवळ 20 अशे कंपनीज आसा इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचे कंपनीज आसा. ते कंपनीचो कितलो रेवेन्यू आसा गव्हर्मेंटाक IDC कितलो रेवेन्यू वयता. थोडे तर हितून भितर घालपाचें इन्वेस्टमेंट करपाचो.